इश्यू जाला आमच्या मोसुंडेक लागून मोसुंडेन आमच्या ही बायली हाडटात आनी गांवची म्हणटात ती येता पण हांगासली गांवची न्हू ती रेजिडेंटली न्हू ती बायली येता तेंच्यांनी येवन हांगसर आमचे मोसुंडेन हाडून ते हें केलें जळयलें मागीर तेणीन म्हाका इन्फॉर्म करूं ना हांव हरशीं प्रेजेंटली तेजो वॉर्ड मेंबर थंयसरलें म्हाका तेणी इन्फॉर्म करूं ना सरपंचान खाली म्हाका एक मिस कॉल मारलेलें मागीर हांवें ताका फोन केलो 29 म्हाका तेणी मिस कॉल मारलेलें फक्त मागीर हांवें रातचो फोन केलो पूण फोन लागना जालो सरपंचाक कितें मॅटर आहा पळय तेचरो पूण लागूंक ना मागीर दुसरे दिसा पासून फोन करूंक ना म्हाका 30 पासून म्हाका तेणी फोन करून सांगूं ना अशें कितें प्रॉब्लम आहा म्हणून मागीर तेंच्यांनी दिसता दनपारां ती एकाक देडाक कितें दिसता तिका जळयली लोकांनी तो बरो इश्यू केलो सगळ्यांनी ताका मारलें लास्ट टायम दिसा अशेंच जाल्लेलें तेंच्यांनी कितें केलें फावटीन फावट सेम प्रॉब्लम फेस करचो पडटलो म्हणून आतां 3rd टायम जाली म्हणून लोकांनी हो व्हडलो इश्यू केलो पुलीस स्टेशनान आतां पुलिसान कितें सांगलें आमकां तुमी आतां तुमचे पंचायतीक एक पंचायत आनी तुमचे गांवची एक कमिटी अशी करा मोसुंडेची मागीर त्या प्रमाणे मागीर तुमकां मागीर गांवच्यांकूय कळटलें न्हू थंयसर भायले कोण येयले जाल्यार जळोवपाचें काय ना तें मागीर तेंचें हें जातलें न्ही परमिशन मेळटलें पंचायतीचें जातलें गांवच्या लोकांचें परमिशन जातलें लोकांक आमच्या नाका भायल्यांक कोणाक हाडून थंयसर हें केल्लें आमी ताका विचारलो दिल्ली करा बाबा ही बॉडी कोणाची सो तो आमकां सांगता कितें आमच्याच फ्रेंडाची आवयची म्हणून आमकां हिंदीन सांगला आपल्या फ्रेंडाची आवयची म्हणून ती बॉडी खंयची ती आमकां खबर ना तो म्हणटा वलावलीमची पलाली मुसुंडी हांगा सो तेणी थंय उलपूंक ना सो डायरेक्ट हाडून तेणी ते आनी हेज्या पयलीं तेणी अशीच केस एक केल्ली अशेंच हाडून कोणाचे मोडे हाडून उलपयले थंयसर ते आमकांय खबर ना त्या लोकांक कोणाक खबर ना सो आनी हेणी काल संडे तेणी सगळी तयारी केल्ली आमच्या हाडून थंयसर जोळो थेवन हे थेवन आनी आयज तेणी हाडून थंयसर म्हाका दिसता आमकां जस्ट 10 मिनटां कितें लागलेली की पंचायतीन थंय येवपाक ते मोडे ते लासून काबार एक 10-20 मिनटां भितर सो आमकां खबर उरना मागीर लोकांनी ताका हाडयला म्हणून आमकां इतलो इश्यू हो कळ्ळा आतां ताका आमी पुलिशेन घेवन येयला सो आतां फुडें कितें आहा तें पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन करपाचें आनी कळोंक जाय आमकां तेणें बाय सांगुल्ली मुसुंडी सोडून सगळ्यांनी थंयसो कित्याक येयलो काय म्हणून आनी ती कोणाची नांवां सांगता तो आतां आमकां खबर ना एक्झॅक्ट कोण इंटरफियर आहा पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवची